धर्मदूतांची कृत्या पुस्तकांतले वाचप. तवळ सोम्याच्या एक दूतान फिलिपा लागी उलोवन म्हणलें, उठ आनी जेरुसलेमांतावन गाजाक वेच्या रस्त्यान म्हणजे अरण्याचे वाटेन तेनकाक पयन करन वस. फिलिप उठोन पयन धरन वेता आसतना वाटेर ताका एक एथिओपियागार भेटलो. तो एक हिजडो, एथिओपियाचे कांदाके रानयेचो मुख्य अधिकारी आनी ताच्या अख्ख्या भांडाराचो खाजनदार. जेरुसलेमाक यात्रेक जावन गेल्लो तसलो आपले गाडयेर बसून इजाया प्रवाद्याचे पुस्तक वाचीत आपल्या गांवांक फाटी वेतालो. पवित्र आत्म्यान फिलिपाक सांगलें, लागीं सर आनी गाडये बराबर चल. फिलिप धांवन फुडें सरलो आनी सशी पावतास एथिओपियागार वाचून आसलोलो ते इजाया प्रवाद्याच्या पुस्तकांतले वाचप ताच्या कानांत पडलें. तूं वाचताय ते तुका समजता म्हणून फिलिपान ताका सवाल केले. कोणे एकल्यान विवार दिवन सांगल्या करीत म्हाका कशें समजोवचें? जाप दिली त्या अधिकाऱ्यान. तितल्यार ताणें फिलिपाक गाडयेर सोडून आपणाशी बस म्हूण आपयलो. तो वाचतलो ती पवित्र पुस्तकाची उतरां ही. मारूंक वरच्या बकऱ्या बरी ताका वेलो, लोंव कातरतेल्याच्या मुखल्यान मौन रावलेले शेळये बरी ताणें आपले तोंड उगडलें ना. ताका हलक केलो आनी ताका नीत कर्ण दितलो कोणूच ना जालो. ताची जिणी ह्या संवसारांत मोठवी केली देखून ताचे संतती विशांत कोण कितें उलोवंक सकत. हिजडो फिलिपा लागीं म्हणा लागलो, सांग म्हाका, प्रवादी हे कोणा विशांत म्हणटा? आपणास विशांत की दुसऱ्या कोणा विशांत? तितल्यार फिलिपान उलोवंक सुरू केलें. पवित्र पुस्तकाच्या ह्या उतरांतावन आरंभ करून जेजू विशांतली सुवार्ता ताणें ताका कळीत केली. अशें ते वाट मुंदारून वेताना थोडे उदक आसले सुवातेक पावले. पळय, हांगा उदक आसा म्हणलें हिजड्यान. म्हाका तुवें पवित्र स्नान दिवंक कितें अडखळ? ताणें गाडी रावयली. फिलिप आनी हिजडो दोगी उदकांत देंवले. फिलिपान ताका पवित्र स्नान दिलें. पूण उदकांतले ते वयर सरतस सोम्याच्या आत्म्यान फिलिपाक उबारून व्हेलो आनी हिजड्यान ताका उपरांत पळयलो ना. तरी तो संतोशान भरून आपली वाट धरून चल्लो. पूण फिलिप आजोतांत पावलो आनी थंय थावन सेजारियाक वचून पावसर वाटेर आसलेल्या सर्व शहरांनी सुवार्ता परगट करीत गेलो. देवाचे उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. श्लोक. भुमीच्या निवास्यानो, देवाक आनंदाची भोब उठया. राष्ट्रानो, आमच्या देवाची स्तुती करा. ताची वाकांनी व्हडल्यान गाजोवन दी. ताणें आमचो जीव सांबाळला, आमचे पांय आदलूंक दिले नात. श्लोक. भुमीच्या निवास्यानो, देवाक आनंदाची भोब उठया. देवाक भियेतेल्यानो, ये आनी आयका. ताणें म्हजे खातीर कितें केलां तें वर्णिता. हांवें ताका व्हडल्यान उलो मारलो, म्हजे जिबेन ताची स्तुती केली. श्लोक. भुमीच्या निवास्यानो, देवाक आनंदाची भोब उठया. सदैव जावन देव, कित्याक ताणें म्हज्या मागण्याचो तिरस्कार करूंक ना आनी आपलो विश्वासी मोग म्हजे वयलो काडूंक ना. श्लोक. भुमीच्या निवास्यानो, देवाक आनंदाची भोब उठया. सांजुवां प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. म्हाका धाडलेल्या बापान ताका सरशी व्हडले करीत कोणूच म्हजे सरशी येवंक सकना. हांव ताका निमाण्या दिसा जिवंत उठयतलो. ती सोमेस्त देवा लागचे खुद्द शिकतली म्हणून प्रवाद्यानच बरोवन घाला. बापाक कान दिवन ताचे तावनूच शिकता तो हर एकलो म्हजे सरशी येतलो. तशें म्हळ्यार बापाक कोणेय देखला म्हूण न्हय. जो कोण देवा तावन आयला ताणें एकल्यान मात्र बापाक देखला. सतस हांव तुमकां सांगता, जो कोण सतमंता ताका सासणेक जिवीत मेळटा. हांव जिवीताचो उंडो. तुमच्या पुर्वजांनी अरण्यांत मान्ना केलें तरी ते मरण पावले. पूण सर्गांतान देंवून आयलोलो उंडो तसलो न्हय. कोणेय तो खायत जाल्यार मरचो ना. हांवूच तो सर्गींतान देंवून आयलोलो जिवो उंडो.
हो उंडो खाता तो ससनाक चियेतलो संसाराक जिवीत मेळच्याक हांव दिता तो उंडो मुजेंस मास। देवाचे उतर हे वाक्कान्नी तुका क्रिस्ता।